नमो नमो परमेश्वरा, नमो नमो सडवंदरा, नमो नमो करुणाकरा. पयलें तुका हरसिथेल्या धनिया, तुवेंच दिल्ल्या देण्या द्वारी. पयलें तुका हरसिथेल्या धनिया, तुवेंच दिल्ल्या देण्या द्वारी. दया तुझी दाड आमच्या कार्याक, कृपा तुझी ओत आमचे वेरी. पयलें तुका हरसिथेल्या धनिया, तुवेंच दिल्ल्या देण्या द्वारी. एकाच तुझ्या उतरांतल्यान वय जालो संसार, एकाच तुझ्या उस्वासान जीव दिलो मनशाक. एकाच तुझ्या उतरांतल्यान वय जालो संसार, एकाच तुझ्या उस्वासान जीव दिलो मनशाक. रायांचो तूं राय जावन नासायच्या मळबार, अंतरळांतावन पुंतळाक तुजो सदिकार. एकाच तुझ्या उतरांतल्यान वय जालो संसार, एकाच तुझ्या उस्वासान जीव दिलो मनशाक. तुझे ताबे खाले आमची बाळवी, जावं जल्मा जावन मोरासरी. पयलें तुका हरसिथेल्या धनिया, तुवेंच दिल्ल्या देण्या द्वारी. पयलें तुका हरसिथेल्या धनिया, तुवेंच दिल्ल्या देण्या द्वारी. बरी सांज देव समेस्त मोगाच्यांक. गीत जालें जिवीत हाची सुरवात हांगासर जाली विल्फिनेन्स गायलेल्या त्या अपूर्व पदाद्वारी. एकाच तुज्या उतरांतल्यान वय जालो संसार, एकाच तुज्या उस्वासान जीव दिलोय मनशाक. ह्या उतरांचेर अखंड भरवसो दवरलो विल्फी, आनी आज आमी कशी पावता हो दीस आरंभ करूंक. हांगासर तुमकां येवकार मागोवंक म्हज्या बराबर आसा विल्फीचो नातू. ताची वळख करून जाय म्हणून ना, सगळ्यांक ताची वळख आसा. रोजर जेराल्ड रेबिंबस. तुमचे बेस्ट हांव दितात गी ताका. तो हांगासर आसा. तुमकां समेस्तांक आयच्या ह्या कार्याक रेबिंबस कुटुंबा तर्फेन स्वागत करूं. देव बरी सांज दिवंक तुमकां समेस्तांक. हांव रॉजर म्हज्या आबाच्या 55व्या जल्माक दिसाक तुमकां सर्वांक स्वागत करता. देव बरें करूं, देव बरें करूं. आज एप्रिलाची 2 तारीख विल्फीचो 55व्यो जल्मादीस. मनीस अंतरतना कितें जाता, मनशाची अस्मिताय कितें, मनशाची वळख कशी. म्हाका दिसता मनशाची अस्मिताय आसता ताणें केल्लें तें काम, ताणें केल्लो तो वावर, ताणें सोडून गेल्लें तें बरेंपण. मनीस अंतरतना आत्मो ताच्या कुडींतलो भायर येता. आनी म्हज्या समजणे प्रमाणे जे खोटे आत्मे आसतात ताणें खोटेपण आदारलां, ते यमकोणाच्या उज्यांत लासून भाजून वेतात, भस्म जावन वेतात. पूण जे बरे आत्मे आसात, जशे विल्फी बरी, ताणें ताच्या वावरान ताच्या मनान तो आत्मो तसो बरो दवरलो. ताची अस्मिताय म्हळ्यार ताची सोंसणीकाय आनी ताची खालतेपण आसलें. तो आत्मो विल्फी सरल्या उपरांत सोकास म्हाका दिसता
सरेस्पराच्या सांगातांत विलीन जाला, सांगातांत मेळ्ळा. आज खंडीत जावन वेल्फी आंजांच्या कोरा सांगाता बसोन ताचेंच हें कार्य पळयता आसतलो. तसोच मोरोंक ना ताच्या पदांनी ताच्या बऱ्या कामा निमती हांगासरच तो आसा, आमकां भोगता. आनी आज तसोच मोरोंक ना म्हणटाना तो खंय मेला, तो जिवंत आसा. तसो पावणशाचो जल्माळो यस. देखून म्हजी आशा आमी सगळीं मेळोन एक घडयेन ताका हॅपी बर्थडे म्हणया. गे कितें म्हणटात, कितें म्हणटात म्हणया. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे वेल्फी मोगाळ, हॅपी बर्थडे टू यू. आतां जाल्यार ह्या हॉलांत प्रकाश आयलो. खंडी जावन आमच्यो ताळयो सर्गाक पावल्यो आनी सर्गार तावन ताची बेसांवां भरपूर देंवोनूच आसात आसतलीं. आनी हांगासर आसा वेल्फीचो नातू रॉजर. ताणें वेल्फीक पळोवंक ना. वेल्फी सरल्या 5 दिसां उपरांत तो जल्माल्लो. पूण इल्लोसो व्हड जावन येताना ताच्या हातांत ताणें खेळचें सगळें ताच्या आबाचेंच वस्तू, ताच्या आबाच्यो तस्विऱ्यो, ताच्या आबाच्यो सीडीचीं कवरां, पिंतुरां, फ्लेटांक कितें आसा तें तो दास्तान करतालो. आनी सोकास सोकास आबाची सर पदां तो शिकला. आतां ताच्या लागीं विसरल्यार सगळीं तीं पदां ताच्या आबान गायलेलीं तो जाणा. तसो जीवस आब जाला. खंडीत जावन तसो आब ताचे मदें आसा. आनी आज ताणें पळोवंक नातल्या आबाचे विशीं एक पद गावन ही सांजेची सुरवात करता. तुमच्या मुखार आसा रॉजर सांगोंक गावंक गीत म्हजो आबा. सदा
आता तुझ्या भविष्यात आणखी तुका जाणा जाऊ कसा निघे तुम्ही पळून नाही मग तुका किती जाणा जाऊ जाय भविष्यात ओके तर पळून जाय गे वय ओके तर आता हांगासर तुझ्या आबाची काणी आरंभ जाता तुवें सकयल वयचे बऱ्या एका जाग्यार बसचे कितें ओके ओके तुमच्या ताळयांचो आवाज रॉजर रेबिम्बस रोजरा बरीच आमी साबार जाण हांगासर आसा थोड्या जाणांनी आमी विल्फीक पळयलां थोड्या जाणांनी पळोवंक ना थोडे जाण पळोवनय ताका जाणा जावंक शकले नात आज ताच्या जिवितांतली थोडी गणितां थोड्या पदांनी ताणें घडलेल्या पदांनी सांगून ताचें जिवीत पिंत्रायता कशें गीत ताचें जिवीत जालें अशें सांगूंक आनी ताची जिणी ताची जिवीत आरंभ जाता आमी पाठी वेचें जाल्यार जिवीत आरंभ जाता 1942 इस्वेंत जेप्पूच्या परिसरांत श्रीमान लंडलिन रेबिम्बस आणि श्रीमती मागदलेन मेंडोन्सा हांच्या 7 जाणां भुरग्यांपैकी विल्फी 7वो भुरगो जावन जल्मालो लंडलिन रेबिम्बस आणि मागदलेन रेबिम्बस हांच्या 7 जाणां भुरग्यांपैकी निमाणो विल्फी आशिल्लो एका भावाचे पिंतूर हांगासर आसा ग्रेशन रेबिम्बस आमी मोगान भाबी म्हणटाले हांव आनी तो हांव क्वारासोन विल्फीच्या कुटुंबाक आदार जालो मात नाही सर भावांकी तो आदार जाल्लो ताणें ताची आशा आसली सगळ्यांनी शिका जाय म्हणून तो घरांत ट्युशनां दितालो फुंक्यांक भुरग्यांक आनी एक दीस विल्फी आनी ताचे इश्ट मेळून इस्पिटां खेळटाना बगलेक पयशे दवरतना ताणें म्हणलें हे पयशे तुमी एकठांय करा ओडणी पूण ते पयशे तुमी भुरग्यांक शिकपाक आधार जावन दिया भुरग्यांच्या बुकांक म्हणून ते विल्फीन उडास दवरले आणि तो अंतरल्या नंतर ग्रेशन रेबिम्बस ताच्या नावार तो फंड आरंभ केलो ग्रेशन रेबिम्बस एज्युकेशनल फंड आणि त्या फंडा मुखांतर आज 100 भुरगीं पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकोवंक पावल्यांत खंडी जावन शाबासकी फावो विल्फीक कित्याक ताणें ताच्या पयशांनी आरंभ केलो आनी आज साबार जण तांच्या कुमकेस हात दिवन आसात आनी आयच्या कार्यांत उरिल्लो ऐवजी त्याच फंडाक वेता आनी त्या घरांत विल्फी व्हड जाताना ताचे सांगाता तरणाटे आशिल्ले साबार जण जेप्पूच्या परिसरांतले व्हड जाले सांगाता भोवले आनी तांच्यात थोड्या जाणांक काणून उपरांत विल्फीन युनायटेड यंगस्टर्स पंगड आरंभ केलो आनी त्याच वेळार ताका विल्फीक थंयसर एक चली भेटता अपुरबायाची सोबीत ताळ्याची ती आसा म्युरियल पिंटो मागीर ती मीना रेबिम्बस जाता म्युरियल पिंटो आतांची मीना रेबिम्बस सोबीत दिसता न्ही आनी हांगासर 70 वर्सांची आतांची मीनाबाई आमचे मुखार येता हें घर जावन आसा म्हज्या शेजारी डिडेसा गेले आनी हांगा तुजी येतली सेलीन डिडेस म्हणून तिका आमी मोगान सेल्लीबाई म्हणचे तिच्या वळखीन म्हाका विल्फीची चड वळख जाली आनी आमच्या सैरीक येत तिणें आमकां चड प्रोत्साह दिलो आमकां मुस्त लागीं हाडले तिणें ती आतां ना देवा दिन जाल्या म्हज्या 16 वर्सांच्या प्रायाचेर म्हाका विल्फीची वळख जाली ती ह्याच घरांत आमी ह्याच जाग्याचेर बसून पदां प्रॅक्टीस करतना विल्फी म्हज्या मुखार बसलो आनी हांव ह्याच जाग्याचेर बसून पदां प्रॅक्टीस करतालीं आनी आमचे पयलें म्हणल्यार आमी पद मोगाचें दिसायसो समच्या वेळार मोगाचो उलो दिता संवसार सभयता तो रूपान तुज्या काळीसो भंय म्हज्या मोगाचें जावन दिसायसो समच्या वेळार मोगाचो उलो दिता कसल्या अपुरबायाचे उडास न्ही आजही जिवंत आसात आनी त्या वेळार विल्फीन ताच्या उपरांत साबार पदां घडल्लीं मीनाबायकच म्हणून आनी आज जर तर विल्फी रेबिम्बस हांगा आसलो तर तो कितें म्हणचो आसलो हाचे पयलें 25व्या नायटा वेळार 50व्या नायटा वेळार ह्या हेर केल्सल्या संदर्भा वेळार
विल्फीन एक अपुरबायचें पद गायतालो न्ही गे म्हाका दिसता तो आज हांगासर आसलो जाल्यार तेंच पद गायतो कोणना उपकार बावडून लोक आसो आदलो उगडास काडून आज म्हाका आदलो उगडास येता दोळ्यांनी दुकां देंवतात एका पटापट एक दृश्य म्हज्या ह्या दोळ्यां फुडें येता आसतना चिंतना पाटी धांवतात हे अपुरबायचें पद घेवन विल्फीचे उमाळे तुमच्या मुखार दवरता मीना रेबिंबस दोळ्यांनी दुकां देंवता एका पाटापाट एक दृश्य म्हज्या ह्या दोळ्या फुडें येता आसतना चिंतना पाटी धांवता आज म्हाका आदलो उगडास येता दोळ्यांनी
तुका पाठापाठ एक दर्श मोजा या डोळ्या पुढे येत असताना चिंतिना पाठी धावता आज मागा आतलो उगडास येता मीनाबाई सांगता आमकांय सबार जाणांक हांगा बसुल्ल्यांक ही सबार उडास जिवे जाले आसतले थोड्यांची तरी तस्वीर हांगा फाटल्यान दिसली आसतली मीनाबाई दुसरोय उडास आसतलो न्ही गे तुज्या त्या तरण्या प्रायर फादर वॉल्टर आल्बुकर्कान तुमकां संगीत शिकयल्लें तुमच्या सांगाताक दिल्ले सबार जण आज मस्त जाणांची नांवां आमकां काडूंक जावची नात कोणें बेजार करचें नाका कित्याक म्हळ्यार इतलीं नांवां आसात तांच्या जिवितांत आयिल्ल्यांची ती काडूंक गेल्यार एक कार्यक्रम ताचे खातीरच करीचे पडात देखून खंडीत जावन कोणी बेजार पावचे नात म्हणून बरें बसता आनी ताचे सांगता आनीक उडास काडूंक जाय आनीक पाद्र्या पासुल्लो फादर वॉल्टरा सांगता फादर वॉझी फादर ऑस्वर्ड मस्करिनस म्हणून तोय आमचो संगीत मेस्त्री तासोत हांव काळजाचो अनुपकार व्हरता आनी ताका सदांच देव बरें करूं आनी बरी भलायकी मागता फादर वॉझी हांगासर येवन पावलात तुमच्या विशयान आत्तां आमी खबर काडली मीनाबाई म्हणाली तुम्ही तांकां बरेंच संगीत शिकयल्लें म्हणून आनी ती एक दोन उतरां सांगता तुमचे खातीर फादर तुमकां मस्त देव बरें करूं फादर तुमकां काळज जाता तुमचो उपकार व्हरता फादर देव बरें करूं